काल हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेयला आनी मिलिंद नायकाक तेका रिक्वेस्ट केली काल एक्शन घे म्हण डीएमचेर. पूण आयज म्हाका डावट आहा मिलिंद नायक इनवॉल्व आहा म्हणून. आनी मिलिंद नायक इनवॉल्व ना जाल्यार मिलिंद नायक दामोदर देवळान येवपा ना जाल्यार गणपती देवळान येवपाचें. हांव येता गणपती देवळान सोड्यार आनी ताणें सांगपाचें हांव इनवॉल्व ना म्हणून. आनी म्हाका दिसता की मिलिंद नायक शूड बी ड्रॉप फ्रॉम द कॅबिनेट बिकॉज ही इज टोटली इनवॉल्व इन दीस. आयज वास्कोन कावन्सील ना 3 म्हयने जाले. फ्लडिंग जाल्या. कोण रिस्पॉन्सिबल आहा? हांव रिस्पॉन्सिबल आहा? मिलिंद नायक रिस्पॉन्सिबल आहा? आयज मायकल लोबोल सजेशन दिलें गार्बेज मॅनेजमेंट, गार्बेज मिनिस्ट्री करपाक. आयज गार्बेज शूड बी मॅनेज अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. सनसॉट मारगांव गार्बेज प्रॉब्लम आहा, वास्को गार्बेज प्रॉब्लम आहा, पणजे गार्बेज प्रॉब्लम आहा, म्हापसा गार्बेज प्रॉब्लम, एवरीवेअर गार्बेज प्रॉब्लम. वॉट इज मिलिंद नायक डुईंग? I feel that the chief minister should be drop Milind Naik and make somebody. आमचे आनी आमदार आहा, ग्लेन आहा, अलिना आहा, सोपटे आहा, तांकां करपा मिनिस्टर. आय थिंक मिलिंद नायक शूड बी ड्रॉप एंड मिनिस्टर आमचे आमदार आहा, ग्लेन तिकलो आहा, मायकल लोबो आहा, सोपटे आहा, अलिना आहा, तांकां मिनिस्टर करपाचें अर्बन डेव्हलपमेंट. हांव रिक्वेस्ट करता सगळे. आनी मिलिंद नायक समज इनवॉल्व ना जाल्यार मिलिंद नायकान दामोदर देवळान येवपाचें आनी शपथ घेवपाक आपूण इनवॉल्व ना जाल्यार गणपती देवळान सड्यार हांव येता. ताका शपथ घेवन दी आपूण इनवॉल्व ना म्हणून इन द म्युनिसिपल टॉपलिंग.